फोंडा पालिकेचो प्रचार तेंगशेर पावला। फोंडेचो काँग्रेस आमदार आदलो मुख्यमंत्री रवीच्या फुडारपणान फोंडा सिटीजन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान प्रचाराक नेट धरला। 29 एप्रिलाक मतदान निकाल 7 मायाक पक्षाचे बावटे नासले तरी काँग्रेस बीजेपी मोगो तिगूय वेंचणुकेन देंवल्यात। एक मंत्री लोकांक जॉबाचे हायस दाखोवन पिशे करतात म्हूण रवीचो आरोप। पण आमकां दिसता की हितूंत आतां तेजे बदल जावपाक जाय आनी लोकांकूय दिसता की तो बदल जावपाक जाय। ताका लागून आमचे 15 जे रावल्यात आनी हेंकां लोकांक हे 15 वार्डांनी खुबशीं आश्वासनां एक मंत्री दिता। आश्वासनां कसली नोकऱ्यो जॉब दिता। आतां जे नोकऱ्यो गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा तांकांच पगार सारको मेळना, जावं टिचरांक पगार सारको मेळना। आनी अशे वेळार जॉब दिता खंयच्या वाटेन दितले आमकां कांय कळना। घरा कडलो जॉब दितले, एक मंत्री सांगता घरा कडलो जॉब दितलो काय आनी खंयचे दितले? प्रत्येक घराक जॉब दिता म्हणटा, प्रत्येक घराक आतां टाकी दिता म्हणटा। आनी तुमी खंयचे पयशे लोकांचे पब्लिकाचे पयशे कशे ते एक टाकी दिवन जायना ते? लोकांक फटयता, एक टाकी दिता, पत्र दिता आनी कितें दिता हे एक दिवन लोकांक फटयता। उदक आतां मेळना 24/7 24 तास उदक दिता सांगले, ते उदकच ना। लोकांचे सगळे प्रॉब्लेम उदकाचे। हांव किशोर कृष्ण नायक, वार्ड नंबर 15 फोंडा म्युनिसिपालिटीच्या वार्डांतल्यान इलेक्शन लढयता। बेजिकली हांव सोशल वर्कर आनी जनरली जेंची कितें बारीक कामां आसा ती करता। फाटले 2 टर्म हांव चेअरपर्सन आसलो आनी त्या वेळार रवी बाबाच्या सांगतान म्हाका खूब कामां करूंक मेळ्ळीं आनी तातूंतली थोडीशीं कामांची नांवां घेता हांव। डेव्हलपमेंट ओपन स्पेसीस गार्डनेट खडपापा आनी सिल्वानगर ही 2003 जाल्लें। ताचे नंतर एक्सटेंशन ऑफ फिश मार्केट त्याच वेळार जालें आनी आमी सगळ्या वार्डांनी फुटपाथ केल्ल्यो आनी पेवर्स बसयल्ले। मागीर आमी जर 2008 येवया, तो म्हजो वार्ड नंबर आसलो त्या वेळार वार्ड नंबर 8 आसलो। त्या वेळार आमी 15 मिटर वायड रस्तो अप्रोच रोड टू म्युनिसिपल मार्केट म्हणजे आमी जाका पालिका बाजार म्हणटात तो केल्लो। मार्केटाचें उद्घाटन केल्लें, मेन जे मार्केट आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स, गोल्डन जुबली बिल्डिंगेचें फावंडेशन घाल्लें आनी जितले पळय नाला आसले डेव्हलपमेंट ऑफ नाला तेंचे फावंडेशन घालून ते रेडी केलां। हांव मेलिंडा कुलासो, वॉर्ड नंबर 12 कंटेस्टंट एंड हांव फोंडा सिटीजन प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट हेडेड बाय रवी नायक हातून हांव उबी आसा। एक्चुअली पळोवंक गेलें जाल्यार हे वाड्यान खुबशीं कामां पेंडींग आहाय और निग्लेक्ट केल्ली आहाय अशी म्हाका दिसता। When I went for an introductory round, I have got these complaints. लोकांन सांगलां की गटर क्लीन करूं नाय, जावं कल्वर्ट्स साफ करून घेवं नाय आनी पावसाची पयलीं बी त्यो साफ करून घेवपाक जाय, कितें नाल्यार त्यो क्लॉग जाताय। सो हे लोकांनी कंप्लेन सांगलें। जावं some people have problem with water where this is a basic necessity but that also is not been fulfilled. So लोकांक उदकाचे हिंगा प्रॉब्लम आहा आमच्या वॉर्डान। सेम विथ स्ट्रीट लायट्स एंड स्किम्स आहाय आमचे खूब हितून येवं जाय त्यो लोकां पर्यंत पावनाय। सो म्हाका दिसता awareness should be there where all the schemes should be known by the people so they can benefit from it. So आमचे फाटल्यान आमचो बाब रवी नायक आसा, MLA गांवचो, तो आमकां फूल सपोर्ट दितलो आनी तेजे हेज्यान आमी फुडें सरतलीं। म्हजें नांव रसिक कुमार तुकाराम शेट पारकर, वार्ड नंबर 10 इलेक्शनाक उबो राविल्लो आसा आनी आमचे लिडर आसा रवी नायक। आमची प्रायोरिटी म्हणजे गेल्या 5 वर्सांक हांगा कांयच जालें ना। ती ड्रेनेज एक आमी करपाक हें करता। दुसरें हांगा गोरवां भोंवता सगळीं, ती गोरवांचे कितें बंदोबस्त करतले आमी। तिसरें म्हणल्यार गव्हर्मेंट स्कीम कितें आसा ती आमी सगळ्यांक घरांनी पावयतले। स्ट्रीट लायट आसा तेय आमी वेवस्थीत म्हणजे सारके पेटना त्यो सारके हे करतले आनी गार्बेजीचेय आमी हें करतले वेवस्थीत। आनी कितें आसा जाल्यार लोकांनी जर सांगलें जाल्यार आमी ताची हें प्रायोरिटी दितले तांकां। हांव लोकांक सांगपाक सोदता की म्हाका भरघोस मतांनी निवडून दिवचो आनी आमच्या पॅनलाकूय सपोर्ट करचो आनी म्युनिसिपालिटीन आमची पॅनल येवन आमची लोकांची कामां वेवस्थीत जावची। प्रितेश रवी नायक, पंडितवाडा वॉर्ड नंबर 11 ह्या वार्डासून फोंडा सिटीजन्स प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ह्या पॅनलच्या अंडर उबो रावला आनी हांव खूब वर्सां सोशल सर्वीस करता आनी सोशल सर्वीस करता आसतनाच म्हाका दिसलें की आतां हांवें फुडें आनी वचचें आनी म्हणून त्याच्या खातीर हांव फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिल इलेक्शन 2018 ह्या इलेक्शनाक उबो रावला आनी हांवें पळयलें की
पंडितवाड्यार समस्या खूब आसा. हांगा पब्लीक टॉयलेट्स ना, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना, रोड सारके मेंटेन जावना, स्ट्रीट लायट्स ना आनी खूब कडेन डस्टबिन्स ना आनी मार्केटान खूब कमतरता आसा. थंय आमी आमच्या आमदाराक घेवन थंय आमी प्रॉब्लम थंय सगळ्याचो प्रॉब्लम जो आसा तो आमी सॉल्व करतले. आनी ह्या उद्देशान आमकां सगळ्या लोकांचो सपोर्ट जाय आनी म्हाका फूल पंडितवाड्यात जे एक एक घरातले मनीस आमचे वर आसा आमी सगळे युनायटेडली एक जावन म्हाजे वर सगळें ते काम करता. पूण तेमचे बी हांव धन्यवाद करता आनी जे सगळ्याचे म्हाजे आज जे लोक आसा तेमचे हांव धन्यवाद करता. हांव लालन नायक, वॉर्ड नंबर 5 उमेदवार म्हणून रावला अंडर फोंडा सिटीजन प्रोग्रेसीव फ्रंट. हाजे पयलीं हांव निवडून आयिल्लें, आतां परत म्हाका निवडून दिवचें अशें म्हाजें हें आसा. आनी पयलीं कितें उरलेलीं कामां आसा पळय ती आतां हांव कंप्लीट करून घेतलें. सगळें थोडीं उरल्यात आमचीं कामां, म्हणजे गटार म्हण, थोडीं झाडां ट्रिमींग उरल्या, तशें बारीक बारीक कामां आसात. एक असो समस्या ते रस्त्याचे आसा. रस्तो मेन रस्तो आसा पळय हो तो ओपन केल्लो आसा. तो तांकां इतको नाका, बारीक केल्यार जाता. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो येता ह्या रस्त्या वयल्यान, त्यो तांकां बंद करूंक जाय सेफ्टी खातीर. म्हणजे ताजेर आमी हें केलां, एप्लिकेशन केलां, सगळें सरा कडेन बीन धाडलां. हांव विदेश नायक, हांव वॉर्ड 8 नंबरा बाब रवी नायकाच्या मार्गदर्शना खाली रावल्लो आसा. तुमी पळयलाच आसतलें की लास्ट 5 वर्सां हांगा MG आनी BJPचे कोलॅबरेशन जावन सुद्दां कांय जाल्लें ना. आनी ह्या 5 वर्सांक तांणी इंडिविज्युअली सेपरेटली दवरलेले आसा. सो म्हाका खबर ना ते कितपर काम करतले. आनी आमचे रवी सर तुमी जाणात आसा की ते हेजे पयलीं कितें कितें करता हांगा फोंड्या लागून आमचे पर्सनल वॉर्ड नंबर 8 वारखणे जावन आसा, ताजे लागून तांणी खूब केल्लें आसा. सो हांव लोकां कडेन मागता की तुमी म्हाका न्ही पूण रवी सर म्हाका मार्गदर्शन दितलो ह्या एक बाब घेवन तुमी भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडचो. आनी हेजे फुड्यान अशी खूब कामां आसा जी पेंडींग आसा ती आमी कंप्लीट करपाक आसा. रस्त्या वयले लायट्स धरा किंवा गटर्स परत धरा, कारण गटर्साचे फूल फोंडा रवी सरान फूल एरियेन आमचे गटर्स बांदलेले आसा, पूण ते आयज मेंटेनन्स म्हणटा ते एक उतरान जाल्लो ना. आनी लास्ट 5 वर्सां जाल्यार म्हाका खबर ना, तुमकांच खबर आसतलें की थंय कांयच जाल्लें ना. आता पळोवया गोंयच्या कांय सरभोंवतणीच्यो खबरो. राष्ट्रवादी ब्राह्मण संस्था तानोडीवाडा पिर्ना मणिपाल हॉस्पिटल आणि पिर्नाच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या आदल्या विद्यार्थ्यांचे संघटनेन मेळून पिर्ना लोकांक फ्री मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो. पिर्ण गांव ह्यो एक गांव जो एक खूब भितर आसा आनी ते गांवान खुबशे स्पेशलिटीज आमकां मेळना आजकाल. पूण आयज आमी हे संस्थेन राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्था एक गरूड जेप घेतलेले आहा की गांवान एक लोकांक सगळ्यांक एक मल्टी स्पेशलिटी कॅम्प फर्स्ट टायम एक ऑर्गनायज करपाचो. तर ही आमकां एक संद मेळिल्ली आसा आनी आमी म्हटलें की सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन की आमी फुडें वचोन ही एक स्पेशलिटी कॅम्प लोकांक दिवचो म्हणून. पावसान त्रास जावचो न्ही म्हूण कासावले जुजे कुलासोच्या घरा सावन जुवारी न्हंय मेरेन व्हाळाचे काम जातले. तशेंच 8 मेक कासावले मेगा मेडिकल कॅम्प जातलो म्हूण कुट्टाळेचे आमदार एलिना सांगता. Begin the improvement work on the Nala from Jose Colaso's house right up to the river Zwari, and this is in Shelvona in Kelosi. Okay, now the agency or the contractor is Govind Bikku Nattagi from Margao. Now the work to be done is strengthening the walls of the Nala wherever necessary, and for this work the estimated amount is around 17,11,915 rupees. On the 8th of May we are going to have a mega medical camp which will be held at Kasauli at the sports complex. I am very grateful to the Honorable Minister Sri Vishwajit Rane for deciding to hold this camp at Kortaling constituency within such a short notice. मडकयच्या श्रीमती आनंदीबाई महानंदू नायक हायस्कुलाचो रुप्या महोत्सवी सुवाळो जालो. भुरग्यांक इनामां भेटयली. यादस्तिकाचे विमोचन जाले. सुवाळ्याक PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आशिल्लो.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.